Chividi sori haveda, kushal kai sontos makadi dolya, devashi viswas dorun haveda, devashi haveda, tu sos var mojirga, tu viswashi mord koloi, tu sos var mojirga, tu viswashi mord koloi. तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार दिता ह्या मिसान वांटो घेवच्याक. तुमची खाजगी मागणी ते सांग आसा ती मनांत दवरात आनी ह्या मिसाची जी खेरीतीन ते सांग आसा ती मनांत दवरून आतां आमी भक्तीपणी ह्या मिसान वांटो घेवया. आयज आमी भाग्यवंत मारिया मगदलेना हिचें फेस्त समारंभता. खूब जाणां ह्या नांवाची आसात ती आयज बर्थडे सेलेब्रेट करतात, तो तांचे पासत आमी मागया. म्हजी माय त्या नांवाची ती सगळ्यांच्या बापाशी गेलेली आसा, तिचे पासत हांव मागता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन Amen. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसूं. तुमचेही सोवे आसूं. मोगाल भावा भयणीनो, आयज आमी सांत इनास दे लॉयलाची नोवेना सुरू कोत्ता. ह्या नोवेना आनी फेस्ताचो विशय जावन आसा सांत इनास दे लॉयला यात्रेकार बोरवाश्याचो फोलेर. सांत इनास आपूण यात्रेकार म्हूण मानतालो. हो यात्रेकार फोलेराच्या किन्नाच्या आदारान जेजूक अनुभवता आनी ताच्या उजवाडान आपलें जिवीत जेजूचो फोलेर कसो जावन जियेता. ह्या पयल्या नोवेनाच्या दिसा आमी हो आदारी विशय निवडला. दिशेच्या बोरवाश्याची किन्ना. सांत इनासा भाशेन आमी आमची आपलेपणाची वाट सोडून देवान येवजिल्लेली वाट धरून पवित्रित्वे लागीं आमी ह्या मिसाचे भेटींतल्यान सगल्या मनशांचे नवसरणे पासत मागुया. म्हज्या भयणीन आनी भावनो, ही उतरां आमी आयकुल्लीं आसा तर आमचें भितरल्यान जिवीत बदलोवन जेजूच्या सारकें उदीक जावंक ह्या वेळार आमची पातकांची दूख धरया आनी ती कबूल करून देवाचें बोगसणे मागया. हांव पातकी सोर्प दितात देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकली बागोवन वा आशिर्वाद घेवया. सोर्प दितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. मागुया. मोगाळ बापा, आपल्या शिश्यांक पास्काच्या संतोशाची बरी खबर दिवंक तुज्या एकल्याच पुतान सगळ्या आदीं मारिये मागदलेनाक विंचली. जेजू अजून जिवंत आसा म्हूण परगटूंक तिचे विणवणेन आमकांय उर्बा दी आनी तुजे मोहिमेच्या राज्यांत ताका पळयोवन आमी दादोशी जाय अशें कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. देवाचें उतर आतां आमी शिंतिदान आयकुया. गितांतलें गीत ह्या पुस्तका वेले वाचप.
होकल अशें सांगता, म्हज्या काळजाच्या मोगयाक रात्री म्हज्या पलंगार हांवें सोदलो. हांवें ताका सोदलो, पूण तो म्हाका मेळूंक ना. त्या पासत हांव उठ्ठोलीं आनी शारांतल्यान भोंवूंक वेतोलीं. रस्त्यांचेर आनी चौकांचेर म्हज्या काळजाच्या मोगयाक हांव सोदतोलीं. हांवें ताका सोदलो, पूण तो म्हाका मेळूंक ना. शाराचे राखणदार शारांत बोवांडे मारतना म्हाका मेळ्ळे. म्हज्या काळजाच्या मोगयाक तुमी पळयला. ताका सोडून मातशें फुडें वच जाल्यार म्हज्या काळजाचो मोगी म्हाका मेळ्ळो. देवाचें उतोरें. देवाचें वडकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. सगळीं म्हणुया. देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. सुकी भूंय उदकाक रावता, तेच परी म्हजो आत्मो तानेला तुका देवा. म्हजी कूड तुका ओतरेकता, पवित्र जाग्यार तुज्या. मोगाच्या देवा म्हज्या, दी म्हाका तुजें दर्शन, काळीज म्हजें आशेता. जबाब, देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. तुज पदवी आनी मोहिमा रावता हांव पळोवंक बोगूंक. तुजो मोग जिवा परस हांव लेखतां म्हज्या देवा. म्हजें ओंठ तुजी तोखणाय करतलें निरोंतरी. दिसान दीस तुक दिनवासता, हात जोडटां तुज्या नांवाक. जबाब, देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. पोटभर जेवलोले परी म्हजो आत्मो दादोशी. म्हजें ओंठ मुरगोडटलें, तुजें किर्तन गायतलें. आड पडलो जाल्यार म्हाजेर तूं उगडास करीत आसा. सगळी रात म्हजें काळीज तुजेरूच दवरलां दिसता. जबाब, देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. तूं जालोय सर्वेस्परा, म्हजो एकलोच हासकारी. तुज्या पाकट्याचे सावळेन कुशालकायेर मुरगोडटा. ओ पडले म्हजो आत्मो, तुकाच तो चिकटून रावता. उजवो हात तुजो उबार, तूंच म्हाका दोयेन सांबाळ. जबाब, देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबीं रावया. Solves mora, solves mora, solves mora, soy soy. Solves mora, solves mora, solves mora, soy soy. मारये, सांग आमकां खबर, वाटेर कितें पडलेलें? पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो देखलो फोंड बोगलो पोरजोळ. Solves mora, solves mora, solves mora, joy, joy. Solves mora, solves mora, solves mora, joy, joy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जोमा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. सातोड्याच्या पयले दिसा मागदेलाची मारिया बोव सकाळीं आजून काळोख आसतना जेजूच्या फोंडाशी आयली. तिणें समाधी वेली फातर काडलेली देखली. मारिया समाधी लागीं रडत रावली आनी रडटना वडोव घालून समाधींत पळय जाल्यार दोवी आंगावली न्हेसलोले दोग देवदूत तिणेन देखले. जंय जेजूची कूड दवरलेली थंय ते बसून आसले, एकलो तकले वाटेन आनी दुसरो पांय वाटेन. आनी तिका म्हणलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय?
तिणें ताका म्हणलें, कित्याक म्हज्या सोम्याक काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तो हांव नकळो. अशें म्हणून तिणें पाट वळली आनी जेजू थंय आसलो तो देखलो, पूण तो जेजू म्हूण तिणें ताका वळखूंक ना. जेजून तिका म्हणलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? कोणाक सोदताय तूं? तो माली म्हूण चिंतून तिणें ताका म्हणलें, सायबा, तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय घालाय आनी तो म्हाका सांग आनी हांव ताका काडून व्हरतलीं. जेजून तिका म्हणलें, मारिये. तिणें वळोन ताका म्हणलें, राबोनी, म्हणजे गुरुजी. जेजून तिका म्हणलें, म्हाका धरून रावं नाका. हांव आजून बाप्पा सुरशीं चोडूंक ना, पूण म्हज्या भावाशी वच आनी ताका अशें सांग, म्हज्या बापा आनी तुमच्या बापाशी, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव चोडून वेतां. मारिया मागदलेन गेली आनी आपणे सोम्याक पळयला आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हूण तिणें शिश्यांक कळयलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. म्हजे भयणीन आनी भावनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमकां अशें सांगलां, म्हज्या काळजाच्या मोग्याक. आमी सगळीं जाणां मोग कोत्ता, मोगाक आशेता, पूण खूब पाटी आमी निराशी जाता. आमी आयकलां की जेजू जावन आसा मोग. आनी जितली आमी ताचो मोग अणभवता, फकत तो एकलोच विस्वाशी. आमी देव न्हय. आमची काळजां आगोस्तिनान सांगलां की ती केन्नाच शांत जावची ना, बोगोर देवा सोवेंच. आनी देवाक आमी एकामेका मदें सोदता, पूण आमी आपलेपणांत जियेता म्हणटच आमी निराशी जाता. कित्याक जो मोग आमकां जाय तो मोग आमकां मेळो ना. जेन्ना आपलेपणांत आमी मोग कोत्ता तेन्ना थोडो वेळ आमी एकामेकाक म्हूण हितून धादोशी कोत्ता, पूण मागीर आमी निराशी जावन तळमळीनूच आसता आनी केन्नाच आमकां सूख धादोसकाय मेळना. हाका लागून आमचें जिवीत आमी देवाक दिवंक जाय, कित्याक तो एकलोच मोग घे आमचो आनी ताचे सोबे आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. आमी पळयता आयज हो विशय आमी घेतलेलो आसा, दिशेच्या बोरव्याशाची किरणां. आमची दिशा मोगाची एके वाटेन आसता आनी आमी संवसारीक जिवीत आमचें मांडून घेवन ते दिशेनूच आसता. पूण देवाची येवजण आमचे पासत आमचे सगळे आनी एक आसा, ती आमकां कळ्ळी की ना, मागीर आमी शांतीन ताका जाय पळय तशें आमचें जिवीत जियोंक लागता. आनी ह्या आयज आमी 2 सांत पळयता, मारिया मागदलेन आनी सांत इनास. मारिया मागदलेन सादारणपणी मोग कोत्ताली, पूण ह्या मोगान ती धादोसकाय भोगिनासलेली. पूण जेन्ना ती जेजूक मेळ्ळी, जेजून तिका सुटका दिली त्या आपलेपणांतली, आनी तेन्ना ती ताका आजीर जावन मोग कितें पळय तो तिका कळ्ळो आनी ती आपलें सगळेंच जिवीत भियेनासतना ताचे पासत वारोंक तयार जाली. आनी हाका लागून जेजून तिका पयली आपली शिश्य करून, आपोस्तल करून तिका दुसऱ्या आपोस्तलांची धाडली, तांकां कळोवंक की तो खरेपणी पुनर्जीवन जावन जिवो आसा म्हणून. वो गूट फकत देवूच आमकां उजवाडून आमचें मन तो अणभवूंक दिता.
आतां हेच भाशेन सांत इनासाच्या जिवितान घडलें. तोय आपूण संवसारी जिवीत जिवंक भायर सरलेलो. ताची खूब स्टोरी आसा, पूण थोडक्यानूच तुमकां सांगता, कित्याक नाल्यार वेळ जातलो आमचो. तो फ्रेंच झुजारी स्पान्याक येताले आनी तांची फौज एकदम व्हडली आसलेली. हे थोडेच जाण आसलेले एका शारांत, म्हणजे नॉर्थाक, म्हणटच थंयसर एक किल्लो आसलेलो. आनी त्या कमांडराक सांगलें आमी झुजया म्हणून. तो म्हणूंक लागलो आमी थोडेच जाण आसा, आमी तांचे बरोबर कशें झुजतले हांव. ना म्हणूंक लागलो आमी झुजूंकूच जाय. आनी ताणें तांकां सगळ्या जाणांक अशी धैर्य हाडलो, कारेज हाडली आनी ते झुजूंक लागले. थोडो वेळ झुजले ते, पूण एक तोफ आयली, कॅनन बॉल, आनी ते पळय दार आसलेलें तें फोडून तो कॅनन बॉल ताच्या पांयांतल्यान भितर गेलो, ताचे पांय मोडले आनी तो पडल्या उपरांत बाकीच्यांनी सगळ्यांनी म्हणलें चला आमी आतां सरेंडर कोत्ता. असले स्थितीन ताचो पांय सारको नासलेलो. आतां पळयात, संवसारी मोगा पासत तो इतलो दूख सोसूंक तयार आसा. ताचो पांय मोडलेलो. त्या फ्रेंचांनी कितें केलें, ताचे चुचुरे केले, ताका मातसो जोडलो, थंयसर 15 दीस पांपला म्हणटा पळय थंयचो दवरलो. मागीर ताका घारा व्हेलो. घारा व्हेल्या उपरांत ताचो पांय सारको नासलेलो आनी तो बरो नासलेलो. तो म्हण ते दोतोरांनी सांगलें ताका, हो पोत्तून आमी कातरूंक जाय आनी पोत्तून बसूंक जाय. तो म्हणूंक लागलो कर. कित्याक तो सारको बरे भशेन म्हणजे संवसारान आपलें जिवीत सारूंक जाचलेलें आनी तो आपलें संवसारी जिवीत कशे भशेन जिवंक जाय तें चिंतालो. ताका लागून हें सगळें सोसूंक तो तयार जालो. तें केल्या उपरांत आनी ताचो म्हणणें तो भावार्थ सांत पेद्रूचेर आसलेलो, ताचें फेस्त आसलेलें त्या दिसा तो बरो जालो म्हणणें. पूण मागीर पळय जाल्यार पोत्तून तो एक आड भायर सरलेलें आसा आनी तें सारकें ना. पोत्तून ताणें तांकां सांगलें वो कातर पोत्तून बसय म्हणून. आनी इतलें ताका दूख जालें, इतलो तो कश्टावलो की तो तें सोंसूंक तयार आसलेलो. कांय एक आवाज काडिनासतना सगळें सोंसलें आनी देवान ताका बरो केलो. बरो जाता आसतना तो म्हण लागलो म्हाका रोमांस जाय. हांव आतां संवसारी जिवीत कशें जियेतलो तातूंत म्हाका आनिकूय म्हजीं चिंतनां घालूंक जाय. आतां हांव बाजेर पडलेलो आसा, तसल्या चिंतनांनी म्हजो वेळ सारतलो. पूण ताका क्रिस्ताच्या जिविताचेर एक पुस्तक दिलें आनी सांता भक्तांचें. तें ताणें पयलीं भायर उडयलें. मागीर तिणें तिचे वनयेंत हाडून तें पोत्तून दवरलें पुस्तकां. ताणें तें मागीर पळोवंक लागलो आनी थंयसर वाचतना ताचें मन आतां बदलोंक लागलें. हीं चिंतनां सांत फ्रांसीस de Assis, सांत दोमिंग कशे भशेन आपलें जिवीत ताणें देवाक भेटयलें आनी देवाच्या मोगान तें पडोवन दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करूंक लागलें. हातून तो थोडो वेळ घालूंक लागलो. पूण मागीर पोत्तून संवसाराची चिंतनां येवंक लागली ताका. पूण ताणें अशें पळयलें की ही संवसाराची चिंतनां पळय आसा ती चड वगत तोगना. ही दुसरी पळय देवाची आसा ती खूब वगत ताका बरे भशेन शांती समाधान दिता. आनी हातूंतल्यान मागीर ताच्या मनांत अशें जावंक लागलें, हांव आतां कितें कोत्तां. ताणें पळय आपलें जिवीत कशें जेजू पासत वारयलेलें आसा आनी हांव म्हजे पासतूच जिवंक सोदतां. आनी थिंचो ताचो बदल घडोवंक येवंक लागलो. हे भशेन ताची दिशा पळय आसलेली संवसारी जिवीत आपलें सारपाची, ती आतां जेजूचे बरोबर जिवीत जिवंक ताची तयारी जावंक लागली. आनी ही तयारी कोत्ता आसतना तो इतलो आपल्या आदल्या जिविताक विटयलो की ताणें सांगलें हें आतां दोणवण करूंकूच जाय, उपवास सगळें करूंक जाय आनी हें सगळें सोडूंक जाय. हे भशेन चिंता आसतना ताच्या भावान सांगलें ताका, आरे तूं पिसो जालाय, हें सगळें आमचें मरे, तूं आनी हिंचर वचोंक सोदताय. ताचें बिलकूल ताणें आयकूंक ना. जेजूक जाय पळय तशें म्हजें जिवीत हांव जियेतलो म्हणून तो भायर सरलो आनी एका साद्या
वस्त्रांनी न्हेसून तो मोन्सेराट म्हणटा पळय थंय गेलो आनी ताणें आपलें सगलें आदलें जिवीत सायबीण मांयक भेटयलें आनी ह्या फुडें म्हाका आनी दुसरें कांय नाका. आतां तो थंयसर बाजेर आसतना एक दीस ताका दर्शन घडलें. सायबीण मांय आनी जेजू ताका दिश्टी पडलो आनी ते मेरेन सावन ही सगळीं संवसारी पळय लैंगीक सेक्शुअल डिझायर्स आनी चिंतना आसलेलीं ते मेरेन सावन ती बंद जाली आनी ते मेरेन सावन तो फकत जेजूचो मोग करूंक लागलो. हे भाशेन ताका कृपा मेळ्ळी. सगळ्या सांता भक्तांक तशेंच जालेलें आसा. सांत फ्रांसीस शावेराकूय तर आजच्या जिवितांतल्यान आमी पळयता कशे भशेन जेजू आमकां सदांच दिशा दाखयता. तो एक फोलेर, आमी आदल्या तेंपार फोलेर थंयसर आतां आग्वाद फोलेर आसा न्हय, थंयसर सगल्यो त्यो बोटी ताका दिश्टी पडना. थंयसर खूब हें आसता, मिस्ट आसता, ताका दिश्टी पडना सकाळचें तरी आनी केन्ना केन्ना दीसभर पर्यंत. तेन्ना हो फोलेर तांकां उजवाड दिता आनी त्या फोलेराक लागून ते मागीर तोडीक पावतात. नाजाल्यार ते हिंचूर वेतले ते तांकां समजना आदल्या तेंपार. आतां म्हणलें तूं मॉडर्न हें आसा, पूण ते भाशेन आमच्याय जिवितान जेजू आपली किरणां आमच्या काळजान घालता आनी आमकां तो दिशा दिवंक लागता. आनी हे भाशेन आमचें जिवीत बदलोवन आमी ताचो पाटलाव करता. तर आयच्या दिसा जशे भशेन मारिया मगदलेनान सांत इनासान आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें, तेच भाशेन आमकांय ही कृपा मेळच्याक आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव आमी करून ताचे खरें फोलेर जावंक आमी आतां थोडो वेळ ओगेपणांत रावया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजू आमचे सोबे सदांच आसा. ताचे सोबे आमचें जिवीत सगळें समर्पून ताका आमी आमचें जिवीत भेटोवया. आनी अदीक जशे भशेन आमी घडोवन येवंक जाय जेजू सोबे, ते बापायचे येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत घडोवंक आतां हे भेटवणेंत आमचें जिवीत सगळेंच ताका समर्पुया. आमेन. आतां थोडी मागणी घेवया. म्हज्या भयणीन भावनो, आतां उबी रावन थोडी मागणी आतां आमी बापा मुखार मांडया. आमच्या ओत्मीक फुडेरांनी सांत इनासा भाशेन देवाच्या उजवाडाची किरणां जागृतायेन वळखून घेवन आनी ती पोरचेक शिंपडावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. नावान बापा हे मागणे करता तुका. राजकारभार चलोवच्यांनी देवाचे कुशे प्रमाणे निर्णय घेवंक आनी दुखवल्या समाजाक शांती आनी नीत दिवंक वावरूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. सांत इनासाचे अणभव आनी शिकोवंक बऱ्या आनी भावात आसलोल्या मनशांनी आपणावंक दुसऱ्यांक बोरवासाच्या फोलेर जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. सर्गीच्या बापा, ही थोडी मागणी आमी तुजे सरशी उबारलेली आसा. आमच्या काळजांनी जी आसा ती आमी तुका ओपून दिता आनी सगळी तूं शांती पावय. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुताच्या नांवेन. आमेन. ताना तोयरे वेळार आमी गीत घेवया. C1 पेज नंबर 28. आमचे 2 हात उबारून. Amche dorle ubarun, deva vaura.
म्हज्या भयणीन भावनो म्हजें तुमचें बलिदान आनी मागणी सूर पुतितात देवा बापाक मानता तसली जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. प्रितीचे बापा, भाग्यवंत मारिया मागदलेनाच्या उगडासाक हो पवित्र योजना आमी तुका भेटयता. जेजूक तिणें खालतेपणी भेटयलेली ती मोगाची सेवा ताका मांडली, तशेंच आमचो योजना तुका मानो क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोतेदार आनी शासनाच्या देवा, सोरकालीन सोरतायन जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ गुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळात तूं तुजी पवित्र सोबा नव्या बोळान सुफळ कोत्ताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय कोत्ताय. तुजे सोडवणीचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उणो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो बापा ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनच्या पासत ते वारवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. मावाळताचो गोड पोरगोटुया. तुझ्या खोर्सार आनी पुनर्जीवन वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समोर पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केल्याय, देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवंत बापा
फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो दोन मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें परजडीत तुमकां मोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माये सांगाती चेपुती बागेवन झुजे बागेवन दौरून दूत आनी सर्व कालीन तुका मानवले आनी ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपदीदार बापा सुरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, दिशेची किरणां बोरवाशान आमकां जेजूची आकर्शितात. तर ह्या वेळार सगळी आमची मागणी त्या सामोनात दवरया आनी सगळ्यांनी आमकां मागण्याची विनंती केल्ली आसा तांकांय ह्या वेळार आमच्या मनांत हाडून आतां बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संवस्कार आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंदार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकतांव. तर आमकां चिवदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुट्यांचो राकातांतली वाटाय. कित्याक राजमुखी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोन दुतांक पळय आनी आतां आमकां हांगसर घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परवणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जेजूक एकवटान आमी एकमेकाक ताची शांती दिवया. देवाची शेलये संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संसाराचे पाप काटले आमकां शांती. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हणून सोत मानता. सगळे वस्तू परोसांचो मोग कोत्ता जेजू तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळाची भोवमळीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता हांव. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सुरशिल्लो कोडसून म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. ख्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया. D40 पेज नंबर 69 सोर्गी उंडो जेजून दिलो. Tu
दोळे धांपून जेजू भितर आमच्या काळजांत आसा ताची दोयेची कुरपेची काकलुची किरणां आमचे भितर शिरोन जंयसर आमकां दुयेंत आसा जावं आमच्या कुडीच्या मनाच्या आत्म्याच्या पावंड्यार ते ताणें आमकां ताच्या आसण्यांत पेखोवणी दिवची आनी आमकां बरी करची ह्या हेतून आमी आतां सगळेंच ताका समोर पळोवया. क्रिस्ताचो मोग आमकां बोळ करता. जेतात ती आपणा खातीर न्हय पूण आपणा खातीर मरून जिवून जालो ताचेच खातीर जिवोवच्याक तो सगळ्यां खातीर मेलो आनी पुनू जिवून जालो. मागुया. देवा आमचे बापा, तुवें दिल्ल्या सुरगेच्या जेवणा वरवीं आमची काळजां आमच्या सुम्याच्या मोगान पेटोय. भाग्यवंत मारिया मागदलेन जेजूच्या मोगांत शेवट पर्यंत थीर रावली तशेंच आमी मोरो पर्यंत ताका मोगान विस्वाशी रावंक आमकां कृपा दी. त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोवे आनी आसूं. सोरपोदिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. लॉयलाच्या सांत इनासाक मागणे. लॉयलाच्या सांत इनासाक पवित्र आत्म्याचे कृपेन आनी आंकवार मारयेचे राखणे खाल तुजें संवसारीक जिवीत सारकेंच सोडून आनी मन बदलून सगळे काळजान तुवें जेजूचो पाटलाव केलोय आनी बापाची व्हडान व्हड मोहिमा सोदून पवित्र सुबेचे चाकरेक तुकाच समर्पून दिलोय. जेजूचें आत्यार जावन आनी ताकाच फुडारी कसो धरून पवित्र सुबेचे सेवेक आनी सोडवणेच्या कामाक एक नवी जेजूची सभा तुवें घडोवन हाडली. हें सगट आख्ख्या मनशा कुळाक बापाचें एक व्हडतें देणें म्हूण वळखून ताका आमी काळजान थावन आर्गां दिता आनी आतां तुज्या पावलांनी चलूंक आमकांय तुजो आदार मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें सांत इनासा कडेन मागचें. ह्या सगळ्या उपकारां खातीर आदी फुडेंच आमी जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक दिनवासता आनी तुज्या उतरांनी आमचें जिवीत देवाक समर्पित हांव. घे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज आनी सगळें म्हजें तितलेंय तुवें म्हाका तें दिलां. तुकाच तें हांव दिता कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. आमेन. शेवटाक आमी गीत घेवया. U3 पेज नंबर 232 इनासा इश्टा जेजूच्या. Inasa iśta Jezucia, morwą ażisze sporawia, konsagrado obanza zloj, co sam to zoj twon zaloj.
so it consolo